नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। शिमो बंदीविशीं 4 ते 5 दिसांत निर्णय। कोरोना बाधित बायले बरोबर प्रवास केल्ल्या विमानांतल्या 5 जाणांचेर नजर। 8 जाणांचो सोद। एक आदलो आमदार मंत्री क्वारंटायनाक नात तयार। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत रेल्वेक जाग। मडगांव रेल्वे स्टेशनार थर्मल स्क्रीनिंग सुरू। वास्को थिवी मात कांयच व्यवस्था ना। यंत्रणा बिंदास्त। हजारांनी टुरिस्ट कामगार दीस पडटे गोंयांत। आरोग्य मंत्र्याचे आबूजपणान खवदळ। काढली जीब लायली ताळ्याक। गोंयांत नॉर्वेचो पयलो कोरोना पेशंट म्हणून आदी मिडियार जाहीर। 10 मिनटां भितर खबर फट। आमदार मंत्री आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्साची कॉर्नर मिटिंगेक पेटले। पुलीस स्टेशनार तणाव। अटक करून रातभर भितर दवरिल्ल्या दोगा आरजीवाल्यांक अटींचेर जामीन। मोगोन बीजेपीक तेंको दिला। मंत्रीपद मागला म्हूण दाखोवचे, मागीर उलोवचो। सुदीन म्हणटा मुख्यमंत्र्यान सारको उलोवचो, उतरां सारकी वापरची। आणि प्रो लिगांत स्पोर्टिंग आड वास्को स्पोर्ट्स क्लब मॅच 2-2 ड्रॉ। फुडल्यो सगळ्यो मॅची कोरोनाक लागून सस्पेंड। जीएफएच्या निर्णयाक फॅन्सांचो येवकार। कोरोना कंट्रोल करूंक पॅसेंजर ट्रॅफिकाक शिमो बंद करपा विशीं निर्णय झेडपी वेंचणुके उपरांत बंगळूर देविल्ले कोरोना बाधित बायले बरोबर विमानांत आशिल्ल्या गोंयांत देविल्ल्या पॅसेंजरांक सोदतात। 30 जाण होम क्वारंटायन। 5 जाण दोतोरांच्या देखरेखींत। पॅसेंजरांत एक आदलो आमदार मंत्री आसा, तो क्वारंटायनाक तयार ना। 8 जाणांक सोदतात। जीएमसीत सध्या 6 दुबावित दुयेंती। One top prominent politician also had to be quarantined. I can't take names. So quarantine in Goa means he came on that same flight. Then fellow doesn't want to get himself into the quarantine. Now what do you want me to do? So they'll lift him and put him in the quarantine. Now that's the only thing remaining. ना त्यात तुम्ही माहिती काढत ते सगळ्या गोष्टी ते प्रायव्हसी बिव्हसी सगळे जाय ते मागीर सेक्रेटरी तर खंय आता क्वारंटाईन करचे पडटले ते करून ते करतले 26 people came to Goa. Five people were sitting around that passenger, and another 38 people were in the flight who have deboarded into Goa. Total 43. 5 were next to the passenger. In business class. 38 were 38 others. Which deboarded in 43. How many you have able to track and quarantine or isolate? All our process is going on. We have almost covered more than 30, and 5 are already quarantined. व्हायरोलॉजी लॅब घालूंक 2-3 कंपन्यो तयार आसात। एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशनांचेर 10 थर्मल स्कॅनर जाय। कोरोना आड तयारी म्हूण प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी तयारी चल्ल्या। Also we are trying to see that all the hospitals, the facilities that are provided in every hospital, all these things are properly being compiled and properly put forward. We have already given instructions to get the names of the people through the self-declaration form. Also we'll be introducing, just like Maharaj said, that erasable from the with the ink that is being used, so those stamps will be used to stamp these individuals. Cruise liners and other places, we find that a lot of people who are now there is no work, so as a result of which they have been laid off or they have been given a temporary breaks. They are all coming into Goa from through different routes. Some people are coming via Bombay, so nobody knows whether he is actually coming on an international flight or he is coming on a domestic flight. So what we are trying to do is go more into depth in terms of the history of the people that are traveling into the state of Goa. And I appeal through the media is to the people in your vicinity. If somebody is coming from Dubai or somebody is coming, please inform the local authorities, because your life also you are putting at risk. Oscar and several other prominent private physicians, they have had a meeting and decided what is the type, because there is no standard fixed protocol where what is the type of treatment you will give if you have a confirmed case. So what we have decided is taking the help. All of them have come forward today. Dean also addressed. Yes, all. They have had a meeting today at length, and they will come out with a defined protocol as to what treatment and what steps they must take when they identify. आता डॉक्टराकडे आम्ही सकाळी चर्चा केल्या, ते जगदीश काकोडकर मॉनिटर करता. तो आणि एक सांगता जर कोणाची कितेंय खंयच्या टायमार कितेंय जर कंप्लेन असली आमकां तो टायम फक्त सांगा, कित्याक एवरी कन्वर्सेशन इज बीइंग रेकॉर्डेड.
So everything will come to know. No leave, no CCL, and even people who have gone on CCL, we are cancelling and asking them to join duty back. खाणा जेवणाच्यो अत्यावश्यक माल आणि सामान सोडून प्रवासी धरून हेर गजालींक गोंयच्यो सीमा बंद करच्यो म्हूण गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटे मागता. We have to seal our borders and with the exception of essential commodities though, and see to it that our health facilities, that is GMC, does not get overburdened or is not overstretched, by which it will collapse. So माझो अपील हा सरकाराक, चड करून आमचे हेल्थ मिनिस्टराक आनी मुख्यमंत्र्याक की immediately seal the borders. We have neighboring states like Karnataka, Maharashtra, which is showing high effect of the virus being spread. त्यांना preventive measures आम्ही already delay झाले. ताज्या खातीर we need to ensure that the borders are sealed. The essential commodities आसा, we need ways and means to ensure that the essential commodities come to us. विचार करतात तेन्ना आमकां इसेन्शियल कमोडिटीज आमचे जे बेळगांवचे येता तेजेर बी विचार आमकां करचो पडटलो बिकॉज गोवा इज टोटली डिपेंडंट ऑन व्हेजिटेबल्स एवरीथिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग स्टेट्स. So we are basically seeing, but these tourists and all are, it is my appeal to them and their respective states also, people should, at this moment, this is not a time to now party. This is a quarantine period. It is a sort of a period where it's like a shutdown. Every state is trying to see that it basically takes whatever precautions required. And here, सगळे जे येता म्हाका दिसता, we will see how it goes over the next 5-6 days and then take a decision. File is in process also. It will go to the Honorable Chief Minister. अमूक मनीस कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह आसा म्हूण येता तसल्यो फेक मेसेजी खंय लोकांनी फॉरवर्ड करच्यो न्ही. These are especially at a time when the political scenario is there. People might try to do these things. I am formally lodging a police complaint in the cyber cell asking that the source of this message be investigated on priority. I have spoken to the Health Minister, Mr. Vishwajit Rane, to immediately act upon such type of things. कित्याक समज government is seriously घेना जाल्यार then there are concerns because a lot of people have started spreading fake messages through the social media forums. मजगती वजन माप खात्याच्यो मास्क आनी सॅनिटायझरा वयल्यान लोकांक लुटपी दुकानां आनी फार्मासींचेर धाडी सुरूच. आनीक 4 केसी नोंद. वेगवेगळे तरेचे 2596 मास्क जप्त. For last 3 days we have been carrying out the drive, and today our drive was carried out in Zuarinagar and in Vasco City via Chikalim, and total 4 cases have been booked. Around ordinary mask, that is this, 2075 packages have been seized, and with regard to this 32 packages have been seized. With regard to this 41 packages, and with regard to this 9 packages. Altogether total 2596 packages have been seized, wherein they were not bearing month, name and complete address of the manufacturer, importer and the packer, month and year in which the commodity is manufactured, pre-packed or imported. Important one is the maximum retail price is not printed. भारतांत कोरोना व्हायरस बाधितांचो आंकडो 153. संवसारभर 2 लाखां परस चड दुयेंती 8,000 वयर गेले. इराणांत 255 भारतीयांक कोरोनाची बाधा जाल्या. तातूंत 80 विद्यार्थी. भारतीयांचेर तेहरान आनी क्युओमांत उपचार चल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत मडगांव रेल्वे स्टेशनार कोरोनाचेर खबरदारी म्हूण पॅसेंजरांचे आतां थर्मल स्क्रीनिंग सुरू केलां. मात वास्को थिये ह्या गोंयचे 2 मुखेल रेल्वे स्टेशनांचेर कोरोना खातीर खबरदारीचे कसलेच उपाय अजून ना. महाराष्ट्र, कर्नाटक बाकीच्या राज्यांतल्यान हजारांनी टुरिस्ट कामगार दीस पट्टे येतात. मात रेल्वे सरकारी यंत्रणा अजून सुशेगाद. मंगळारा प्रुडंटान गोंयच्या मडगांव, वास्को, थिवे ह्या मुखेल रेल्वे स्टेशनांचेर कोरोनाचे खबरदारीक पॅसेंजरांचे स्क्रिनिंगाची कसलीच व्यवस्था ना म्हूण रिपोर्ट केल्लो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सरकाराक मातशी जाग आयली. बुधवारा सकाळ सावन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर तितले पॅसेंजरांचे थर्मल स्क्रिनिंग सुरू. To fight against this corona, Konkan Railway has taken many initiatives. First of all,
we have removed these curtains in the EC coaches. We have withdrawn the blankets being supplied to the passengers, and passengers are requested to get their own blankets if they require. And we will be regulating the temperature of the coaches to 25 degrees centigrade. And those are the guidelines received from the Railway Ministry. Then there is one helpline number 10722 which has been activated. So anybody who is having symptoms or feeling like he's being affected, then he can contact on this number. Necessary treatment would be given by Konkan Railway. They have put posters, banners indicating do's and don'ts regarding corona. Then we have started sanitizing coaches, then workplaces like commercial ticket counters, then reservation counters, then escalator. We have started disinfection of this. Then including coaches, those coaches of the trains which are being maintained by Konkan Railway and owned by Konkan Railway, those train coaches are getting disinfected in our maintenance pit line at Madgaon. Made arrangement of isolation wards. We have a community hall at Madgaon. There we have provided 10 beds. So in case anybody is tested positive or because at present we have started with a handgun, that's the infrared rays, to detect the temperature of a person. If that temperature is beyond 98, then there are chances that person is affected. So we are checking the passengers for their temperature. And for that purpose we have provided an isolation ward. If anyone is detected, we will be keeping him over there and contacting state government authorities like Goa Medical College. गोयची हेर दोन मुखेल रेल्वे स्टेशनां वास्को आनी थिये मात बुधवाराय परिस्थिती तशीच आशिल्ली. थंयची व्यवस्था सुदारिल्ली ना. सरकार आनी रेल्वे यंत्रणा अजून सुस्त. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणेच्या आबूजपणान गोंयभर खवदळ. काडली जीब लायली ताळ्याक. गोंयांत नॉर्वेचो पयलो पेशंट कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हूण विश्वजीतान स्वता जाहीर केलें. कांय वेळा भितर विश्वजीतूच सांगता ती म्हायती खंय फटीची. मात तो मेरेन गोंयांत पयलो पेशंट मेळ्ळो म्हूण सगळ्यांचे व्हॉट्सॲप स्टेटस, फेसबूक आनी सोशल मिडियाचेर स्टेटस. एके वाटेन जगभर कोरोना व्हायरसाचो भंय. गोंयांत अजून एकूय कोरोना पेशंट मेळूना. मात दुबावीत म्हूण कांय जाणांच्यो जीएमसीत तपासण्यो चालू आसात. बुधवारा मात खुद्द भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या आबूजपणान गोंयकारांचो काळजाचो ठोको चुकलो. विश्वजीत बुधवारा दनपारां स्वता मिडिया ग्रुपार गोंयांत पयलो पेशंट मेळ्ळो म्हूण जाहीर करून मेकळो जालो. काडली जीब लायली ताळ्याक. The first case of coronavirus has been detected in the state of Goa, and it's a Norwegian patient, and Goa government is taking all precautions that is required under the protocol. The Norwegian patient left Norway for India on the 6th of February 2020, then to Delhi, Agra, Assam, Meghalaya, had come to Goa on 20th February 2020, has fever since 10th of March with cough. He was a suspect case of corona. We will be putting him in an isolation ward, and all the necessary measures under the guidelines are being taken. खुद्द भलायकी मंत्र्यानूच गोंयांत कोरोनाचो पयलो पेशंट मेळ्ळा म्हूण जाहीर केल्ल्यान मिडियान धडाधड तांचे सोशल मिडिया अकाउंटांचेर, ट्विटर, फेसबुकार आनी प्रुडंटान टीव्हीचेरूय बातमी ब्रेक केली. गोंयभर लोकांचे व्हॉट्सॲप, फेसबूक आनी सोशल मिडियाचेर गोंयांत पयलो कोरोना पेशंट मेळ्ळो म्हूण स्टेटस. गोंयकारांचो काळजाचो ठोको चुकलो आनी इतले दीस पेशंट ना म्हूण हुस्क्या मेकळो आशिल्ल्या गोंयकाराचो हुस्को वाडलो. मात रोकडोच 10 मिनटां भितर विश्वजिताची दुसरी मेसेज. गोंयांत कोरोनाचो पेशंट मेळ्ळा म्हणटा ती गजाल खंय खरी न्ही. लॅबांतल्यान हेल्थ ऑथॉरिटींक फटीचो कॉल म्हूण रजाव. Information was received by Dr. Edwin of Goa Medical College, but it's a hoax news, and people should not be doing such hoax and saying that the call was from the lab and the notified lab which is there, and this is absolutely wrong news. That's why we're waiting to verify. There is absolutely no reason to panic. The case is the final report has not yet come. We are waiting for the report. दुसरे मेसेजीत विश्वजीत म्हणटा ह्या फुडें खंय जी कितें म्हायती दिवपाची आसतली ती प्रोटोकॉला प्रमाण दोतोर उत्कर्ष दितलो. In future, as far as any information will be given, it will be given only through Dr. Utkarsh as per protocol, who is the notified person to give information regarding any test. आरोग्य मंत्र्यान काडली जीब लायली ताळ्याक. 10 मिनटां भितर होत्याचे नवते करून मेकळो. मात मिडिया सापडल्या लोकांच्या तोंडात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
झेडपी वेंचणुकेक सगळ्या मतदारांनी मास्क घालपाची गरज ना. मास्क कोणे घालूंक जाय ते सरकारान सांगिल्लें आसा. गोंयचो वेंचणूक आयुक्त R.K. श्रीवास्तवान मिडिया क्लियर केलें. 22 मार्चाक 50 झेडपी मतदारसंघांनी वेंचणुकेचें मतदान 23 तारखेक निकाल. See, the government of India and the health ministry have advised that there is no need for public to wear the mask as such, and they have prescribed 3 conditions under which only the mask has to be used. And I think today we find in the newspaper also those advisories have been issued who should wear a mask. There are 3 categories. First is one where somebody is sick or he has history, he has come back from some of the foreign countries where there has been incidents of COVID. He should wear a mask or he has got a symptom. Second person is one who is taking care of a patient who is either at home or quarantine. So that person who takes care must wear a mask. And third, of course, a health personnel who is taking care of a patient or somebody under treatment or care at the hospital. Otherwise, no healthy person should wear a mask. This is what the advisory issued. We will follow the same. मजगती झेडपी वेंचणुके वेळार जे अधिकारी ड्युटीर आसतले तांणी सगळी आवश्यक जतनाय घेवची. सगळी पोलिंग स्टेशनां सॅनिटायज करून घेवची म्हूण वेंचणूक अधिकाऱ्यांचे निर्देश. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगोन बीजेपीक तेंको दिला, मंत्रीपद मागला म्हणून मुख्यमंत्र्यान दाखोवचें, मागीर उलोवचें. सुदीन ढवळीकराची चॅलेंज. सुदीन परत केन्नाच मंत्री जावचो ना. ताका बीजेपी सरकारांत ह्या फुडें सुवात ना म्हणून मुख्यमंत्री उसगांव सभेक उलयल्लो. मोगोन सरकाराचो तेंको काडला. मुख्यमंत्र्याक खंय फक्त सुदीनूच दिसता. ताणें उतरां सारकी वापरची. म्हादय हे जी नदी आसा ती ऑलमोस्ट तांणी कर्नाटकाक विकलेल्या सारकें केल्लें आसा. एका वटेन तो आपली ती आवय म्हणटा आनी दुसरे वटेन आवय खातीर कांयच काम केल्लें आमकां दिसना. मायनींग इश्यू, ज्या मायनींग एरियेंत हो मुख्यमंत्री रावता त्या मुख्यमंत्र्यान मायनिंगा खातीर मन बसून काम करपाक जाय आशिल्लें. आज मायनींग चालू ना. वयल्यान तो स्टेटमेंट काडटा, रॉयल्टी भरून आमी मायनींग चालू करता. आमकां रॉयल्टी भरून मायनींग चालू जाल्ली नाका, आमकां लोकांचें पोट भरून मायनींग चालू जावपाक जाय. सो सर्वसामान्य मनीस त्या गांवचो आसा, त्याचें पोट कितें ते तांणी जे ट्रक काडल्या, त्या बाकीचे गोश्टी आसा, मशिनरी आसा, ल्हान ल्हान च्याचे बूथ आसा, जेवणाचे बूथ आसा लेबरां खातीर, ते तांचे चलपाक जाय. ते सगळें बंद पडिल्लें आसा. वेपारी वर्ग त्रासांत पडिल्ले आसा आनी त्या खातीरूच हें सरकार गेले 1 वर्स काम करता. तें अपयशी सरकार गोंयांत जाल्लें आसा. कारण सादे जे पळय GST अंडर पयशे आमकां येता ते डिसेंबरा नंतर आजून पयशे भरून पयशेच आयिल्ले ना. हाजे वयल्यान सिद्धच आसा गव्हर्मेंटाची प्रगती. ते मोगो पक्षान तांकां सपोर्टूच दिवना. मोगो पक्षान जर तांकां सपोर्टूच दिवना, तांचो सपोर्ट काडला जाल्यार हांव मिनिस्टर जावपाचो प्रश्नूच येना. म्हणजे ताका सद्या कांयच सुचना अशे परिस्थितींत तो उलयता अशें सिद्ध जाता. ताका फक्त सुदीन ढवळीकार मुखार दिसता आनी ताणें म्हादयेक जो मनीस आपल्या पांयां व्हरता तो मनीस टिकूंक शकना. हांव इतलेंच ताका सांगता की ताणें सारकें उलोवचें, बरे शब्द वापरचे आनी ज्येश्ठ मनशा कडचेर उलयता आसतना खरेंच ताणें सपोर्ट तुमकां दिला आनी मंत्रीपद मागलां हें लोकांक दाखोवचें आनी मागीर उलोवचें म्हणून. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या केस्तांवा उपरांत 2 आरजीवाल्यांक बुधवारा राती अटक केल्ली. तांकां दनपारा उसरा सोडले. रितेश कानोळकार आनी सर्वेश कारापूरकाराक सशर्त जामिनार सोडले. वेंचणूक सोंपो मेरेन तांकां अटी घालून जामीन दिला. बाबूचे कॉर्नर मिटिंगेक ताणें आर्ग्युमेंट घालो म्हणून बाबू सांगता. बेलआउट म्हणजे 5062 आसा पळय ते नॉन बेलेबल आसा. ताच्या खातीर आमकां कोर्टाक अप्रोच जावचो पडलो आनी बेल एप्लिकेशन फायल करचें पडलें. सो राती आमी 2:30 सुमार ऑनरेबल जस्टीस आसा पळय आमची पेडण्या कोर्टाची, ताचे कडेन वचून आमी ऑर्डर घेतली की पुलिसांनी से दिवची म्हणून, रिप्लाय दिवची म्हणून. आनी सकाळी मॅटर आसा ती 11 दवरलेली. ताच्या उपरांत कन्सर्न पुलिसांनी रिप्लाय घातल्या उपरांत आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंटान जाल्या उपरांत कंडिशनल बेल ही आमकां दोगांय आमच्या भुरग्यांक आमकां कंडिशनल बेल दिली. ती म्हणल्यार 10,000ची श्युरिटी पर पर्सन. मागीर 10 ते 11 मेरेन रिपोर्टिंग टायमींग आसा. दे शूड नॉट इंटरफियर विथ कंप्लेनंट्स. दे शूड नॉट डू सच एक्ट टील कोर्ट कवर जाय तो मेरेन. आनी दे हॅव टू मेंटेन द पीस अँड हार्मनी. तुम्ही जे म्हणटा ते काउंटर केस करता म्हणून ताचें कितें जालें? काउंटर केस आमी ऑलरेडी फायल केल्ली आसा.
सो आतां आमचे मेन मोठो आसलो की बाबा भुरग्यांक आमच्या भायर काडपाचे, तो मेन आशिल्लो. सो तो जाल्लो आसा आमचो. सो आतां कितें आसा पळय ते सगळ्या तरेन कायदेशीर वयतले आमी. जे कितें कंप्लेनी फायल करपाक जाय, कल्पीट जे कोण आसा पळय तांचेर फायल करपाक जाय ते करतले. आनी आमचे भितर येवन आमचे भितर तूं आवाज करून तूं सांगनाका हेंच सांग तेंच सांग म्हणून, आनी तें सांगपाक तुका रायट ना विचारपाक. म्हाका येवन तो विचारता की आतां हें कोरोना व्हायरस जालें, तेज्या खातीर तुवें मिटींग घेतली, कशी घेतली काय म्हणून खंय पंचायती कडेन असो धरून हात बी हालोवन आनी म्हाका दुखलून बी विचारतो कोरोना व्हायरस भितर तूं मिटींग कशी घेत काय म्हणून. हो कोण आमकां सांगपा कोरोना व्हायरस जाता तूं येवं नाका न्ही. कितके जाणां आज हें सरकार जें आसा हें कायद्यान चलता. आनी प्रमोद सावंत जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत कोणाची पर्वा करपा नासले, गुंडागिरीक आमी भीक घालना. आमचोय मतदारसंघ सारको स्ट्रॉंग आसा आनी मतदारसंघात असलें कितें चलीत आनी लोक सगळो भायर सरतलो. आमी असल्या भितर कांयच आयकून घेवपाक जाय. आतां 100-150 सुमार आयले लोक. येवं 100-150 म्हणल्यार व्हडली न्ही. आमी 1000 लोक काडूं शकतात भायर फाल्यांच. आनी काडप आनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करप आनी सगळ्यांक धाडून दिवप बेश्टो. म्हणल्यार आपणान कितें तरी केलें म्हणून आयजूय काडटालो हां काडटालो म्हणून सगळ्यांनी स्टॉप केलें तेका. म्हाका असो दुखलून विचारप कशी मिटींग दवरता, कोणा सांगून मिटींग. अरे हें कितें लोकशाही. गोवा फुटबॉल संघटनेच्या प्रो लिगांत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी वास्को स्पोर्ट्स क्लब मॅच 2-2 गोलांनी बादाबाद जाली. कोरोना व्हायरसाक लागून GFAन प्रो लिगाच्यो फुडल्यो सगळ्यो मॅची 20 तारखेसावन सस्पेंड केल्यात. मॅच पळोवंक आयिल्ले फॅन्स म्हणटा GFAन केलां तें शेर्त. Well, based on the directives of AIFF and circular from the health department, GFA has emergency committee of GFA has decided to keep all GFA organized matches on hold from 20th March till further notice. So, awaiting for further directives from AIFF and the health department. प्रॉब्लम इज तेंचे मातशें प्रॅक्टिसे मातशें गॅप पडटलें, प्रॅक्टीस करपा ना. मागीर सडनली आफ्टर लॉंग ब्रेक मागीर खंयतून मॅचीस जाता ते कॉम्बिनेशनान मातशें प्रॉब्लम जातलें. बट सो फार लायफ इज इम्पॉर्टंट. एक्चुली तें GFAन बरें डिसिजन घेयलां कित्याक हें इम्पॉर्टंट. तें वर्ल्ड वायड आख्खें फुटबॉलींग हें बॉन जालो आहा न्हू आतां सद्याक. सो तें इम्पॉर्टंट आसलें की हिंगा फुटबॉल हें लायफ इम्पॉर्टंट मनशाची. इट्स अ गुड डिसिजन मेड बाय GFA. Actually, they cancelled the budget game. The virus are all over, not only in Goa, but all over the world. Matches have been closed. We come championship already, like because of Corona and GFA postponed केलं. So now तरी the मोठ कळलं का? So delay तरी तर तिथले भुरग्यांगे that हे आलो enthusiasm आलो तो break जालो. आता 28 तर हा 31 पासून हा Corona. बुलेटिन इतल्या सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तसोच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.